आमचे मध्ये सावित्री कवळेकर हांगा आसात सांगेच्यो त्यो अपक्ष उमेदवार म्हणटा उबे रावल्यात. सावित्रीबाई, तुमकां कितें दिसता हें आतां इलेक्शन इतल्या वयर हाजेर पावला, कसो तुमचे प्रॉस्पेक्ट दिसता तुका? आयज म्हजो ऑलमोस्ट 75% मतदारसंघाचो डोर टू डोर कॅम्पेनींग कंप्लीट जाल्लें आसा आनी संपूर्ण मतदारसंघाक म्हाका बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळो आसा. ज्या एरियेन हांव गेल्लें आसा थंय लोकांनी बरो वेलकम केल्लो आसा आनी लोकांक ज्या टायमार फाटल्या दिसा आमकां कोवीड जाल्लो त्या टायमार जें हांवें काम केल्लें, चड पब्लिसिटी जरी केली ना तरी सुद्दां त्या कामाचो रिस्पॉन्स म्हाका आज बरो मेळ्ळो आसा. एक म्हाका सांग, तूं आतां इलेक्शन लढत कित्याक लागून? फाटले खेपेक हांव इलेक्शनाक रावल्लें आनी थोड्याशा मताच्या डिफरन्सान म्हजी डिफीट जाल्ली, तरी सुद्दां हांवें ह्या मतदारसंघाक म्हजें काम बंद करनासतना कंप्लीट 5 वर्सां हांवें लोकां खातीर काम केल्लें आसा. जे लोकांनी म्हाजे कडेन येयल्ले तेंचें काम हांवें म्हज्यान जाता ते भशेन केल्लें आनी हितूंतल्यानूच जें म्हाका दिसता की लोकांनी म्हाका सांगलें इलेक्शन लढय म्हणून, जे म्हजे कार्यकर्ते आशिल्ले, सो तेंच्या बळाचेर हांव आयज हें इलेक्शन लढयतां. तुवें कितें हाजे कडेन BJP कडेन बंडखोरी केल्या म्हणून हें जालें, सो कशें भंय आसा तुका? हे लोकांनी तुमकां सांगिल्लें BJPच्या कार्यकर्त्यांनी कशें बंडखोरी करपाचो हांगा प्रश्नच येना. हांव पयलीं साकून हांगासर काम करतालें आनी BJP कडेन पार्टेन आसतना सुद्दां हांवें टायम टू टायम टिकेटीचे हांव दावेदार आसलें आनी संपूर्ण कार्यकर्ते जे आसात, जे म्हाजे कार्यकर्ते आशिल्ले, तेंच्यांनी आमी टिकेट मागले आनी आमकां टिकेट दिता म्हणून सांगलें आनी लास्ट मोमेंटाक जेन्ना आमकां टिकेट मेळूना तेन्ना म्हज्या कार्यकर्त्यांनी सांगलें की आमी इलेक्शन तूं लडपाक जाय आनी कार्यकर्त्यांनी सांगलें म्हणून हांव कार्यकर्त्यांच्या बळाचेर हें इलेक्शन लडयतां. त्या वटेन बाबू कवळेकर BJPचो कॅन्डिडेट, तूं हांगा अपक्ष कॅन्डिडेट, हें तुका मातशें वेगळें अशें दिसना? पळय, बाबू कवळेकर आनी हांव सावित्री कवळेकर घरा कडेन जरी घोव बायलां आसलीं जाल्यार पॉलिटिकली प्रत्येकाचें कॅरियर वेगळें आसता. सो हांव म्हजें कॅरियर हांव म्हजे हितूंतल्यान पळयतां आनी बाबू आपले हितूंतल्यान पळयता. हांगासर म्हाका कांय डिफरन्स पडना. कितें करतलो तूं जिखून जर आयलें जाल्यार? सांगल्या खातीर कितें करपाचें प्लॅन आसा? जिखून सांगेकारां म्हाका जिखून दितलेच हो कॉन्फिडन्स म्हाका आसा आनी जे सांगेकारान जे म्हजे लोक जे म्हाका सांगतले त्या लोक सांगतले त्या भशेन हांव स्टेप्स घेतले. कित्याक जे सायडीन सरकार घडटले ते सायडीन हांव सपोर्ट करतलें, कित्याक तर लोकांची हांगासर कामां जावपाक जाय आनी लोकांची कामां करपा खातीरच हांव आयज इलेक्शन लडयतां. जावूं ना कामां लोकांची? हांव संपूर्ण मतदारसंघ भोंवल्लें आसा. 75% हांवें कंप्लीट केल्लें आसा. हितूंतल्यान म्हाका दिसून येता की सांगे मतदारसंघ हो भरपूर फाटी आसा. प्रत्येक पंचायतीन गेल्यार थंय जे ग्रावंड्स आसात ते इनकम्प्लीट आसात. प्रत्येक पंचायतीन गेल्यार जी पंचायत घरां आसात ती बांदून दवरली सुद्दां आसात, ती इनकम्प्लीट जाल्ली आसात. फॉर एग्जाम्पल आमी नेत्रावळी पंचायतीत काल भोंवताले, थंय एक पंचायत घर आसा 3 वर्सां पयलीं जें कंप्लीट जाल्लें, आज पर्यंत तेजें इनॉग्रेशन जायना. आयज जर फाल्यां इनॉग्रेशन करपाक जाय जाल्यार थंय आनीक परत तेजी सगळे रेडी जाल्ले ते 3 वर्सां म्हळ्यार तेजें सगळें आनीकूय काम आतां करचें पडटलें. अशी परिस्थिती आहा ह्या मतदारसंघान. प्रत्येक गांवान जेन्ना आमी भोंवतात तेन्ना जे यूथ आसात ते अनएम्प्लॉयड आसात. बरे सांग्यान शिकलेले भुरगे आसात पूण ते खूब फाटीं आसात. सो ह्याच उद्देशान आमी लोकां खातीर काम करपा खातीर आसात. कोणाक लागून फाटीं गेल्या? पळय, हांगासर कितलेशे आमदार जावन गेले, त्या लोकांक त्या भशेन हेल्प केलें ना. सो त्या खातीर ते फाटीं उरले आसात. फाटलीं 5 वर्सां पळयात तुमी, कांय डेवलपमेंट जालें ना. तेजे 5 वर्सां पयलीं 1000 कोटीचो डेवलपमेंट म्हणटात. 1000 कोटीच्या डेवलपमेंटाक हे ग्रावंड्स येयनात काय कितें? सांग्या वयले कॉम्प्लेक्स ते येयना काय कितें? सांग्या वयलो बस स्टँड येयना काय कितें? हॉस्पिटल येयना काय कितें? असले हे सगळे वस्ती सांग्यार ह्या 1000 कोटी भितर येयनात काय कितें? हो व्हडलो क्वेश्चन मार्क आसा. सो ह्या खातीर फाटलीं कितलींशीं वर्सां हो सांगे मतदारसंघ फाटीं आसा. 1000 कोटी खंय गेले ते दिश्टी पडटा तुका? आमकां खबर ना. तेंच आमी फक्त आयकतात 1000 कोटी डेवलपमेंट, 1000 कोटी डेवलपमेंट. आतां 1000 कोटी डेवलपमेंट म्हळ्यार तुमकां बरें कळटलें कितलो डेवलपमेंट
डेव्हलपमेंट जावपाक जाय आनी कसो तरेन जावपाक जाय तें. तुझे मेन आता हे डेव्हलपमेंट म्हणजे कितें मेन हाजेर एम्प्लॉयमेंट एज्युकेशन हेल्थ कितें पळय सांगे हांवें म्हजे मॅनिफेस्टोन म्हाजे मेन मुद्दे हांवें घातले आसात आनी तितूंतलो पयलो मुद्दो म्हणल्यार सांगे मतदारसंघाक संपूर्ण मतदारसंघाक लोकांक 24 वरां उदक मेळपाक जाय. ज्या लोकांनी आपले सॅक्रिफायस करून दुसऱ्या लोकांक उदक दिल्लें आसा आयज ते उदका खातीर तळमळटात. कावरे पिल्ला सारके पंचायतीन वचून पळया टँकरांनी उदक सप्लाय जाता. वाडेचे लोक जेणे आपले सगळे सॅक्रिफायस करून जेणी लोकांक उदक दिल्लें आसा तांकां टँकरांनी उदक सप्लाय करतात. हेज्यांनी वायट आनी कितें आसतलें हें एक अत्यंत वायट अशें म्हाका तरी दिसता. आनी हो उदकाचो प्रश्न जो सांगेच्या लोकांनी दुसऱ्या लोकां खातीर सॅक्रिफायस करून दिल्ले आसात त्या लोकांक 24 वरां उदक दिवपाचें हो म्हजो पयली प्रायोरिटी आसतली. सेकेंडली जे हांवें आतां सांगलें आसा बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हळ्यार प्ले ग्रावंड्स हे ते सगळे आसा ते युथाक मेळपाक जाय जेणे करून आमचे यूथ मुखार वचपाक जाय. तुवें पयलां आसतलें फाटींच आमचे कोटाले गांवांत एक अनिल गांवकर म्हणून केरला ब्लास्टराक सिलेक्ट जाल्लो. अशें जर आमचे आनीकूय टॅलंटेड भुरगे सांग्यार आसात आनी हे भुरगे मुखार वयतले जाल्यार हेंकां एक बरे तरेचो इन्फ्रास्ट्रक्चर बरो ग्रावंड बरे जीम अशे तरेच्यो सगळ्यो फॅसिलिटी मेळपाक जाय तो म्हजो प्रायोरिटी आसतलो. तशेंच आमी ट्युरिजम इको ट्युरिजमांतल्यान आनी नॉन पॉल्युटेड इंडस्ट्री हाडून आमच्या सांगेच्या युथा खातीर आनी लोकां खातीर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करपाचें हें हांव विजन दवरतां. आनी हेल्थ कारण इतले रिमोट एरिया आसा ताका लागून म्हणटा कालूच हांवें सांगलें आसा की जे नेत्रावळी गांव आसा वाडे सारको गांव आसा आनी अशें सेंटर जे रिवणा कावरे पिल्ला हे सेंटर गांव तुमी पळयात वेल्ले सालजिणी आनी तुडवा हांगासर जर एक कोणूय मनीस बरो ना जालो जाल्यार ताका 30 to 40 किलोमिटर्स येवन सांग्यार येवचें पडटा. आनी हांगा पावता म्हणल्यार लोकांची परिस्थिती वायट आसता आनी कसलेय बारीक कारणां लागून तांकां सांग्यार येवचें पडटा. सो हांवें कालच जाहीर केल्लें आसा की जेन्ना लोक म्हाका निवडून दितले तेन्ना हांव एक PHC बरी PHC नेत्रावळी आनी वाडे ह्या सेंटराक हांव पयलीं म्हजें प्राधान्य आसतलें. कित्याक हेल्थ जे लोकांनी सॅक्रिफायस केल्ले वाडेच्या तेन्ना तांकां सगळे तरेच्यो फॅसिलिटीज दितल्यो म्हणून सरकारान सांगल्यो पूण आज पर्यंत थंय ती PHC ना आनी कांयच ना. सो हें एक म्हजें पयलें हें आसतलें तांकां प्रायोरिटी आसतली PHC करपाक. आनी शेतकाराचे प्रश्न बी कितें आसात? शेतकाराचे तर खूबच मोठो प्रश्न आसा. तुमकां खबर आसतली की सांगे मतदारसंघ हो शेतकरी हांगासर चड आसात. चडांत चड शेतकरी आसात आनी खास करून शुगर केन फॅक्टरी जे ऊसकार आसात ते चड लोक आसात. कमीत कमी 1000 लोक हे ऊस रोयतात आनी प्लस बाकीचे सगळे तरेचे खूब तरेचे शेतकार आसात. हेय हांवें म्हजे मॅनिफेस्टोन घातलें आसा की शेतकारांक आमी चडांत चड हे हितूंतल्यान वयर काडपाचो प्रयत्न करतले अपग्रेडेशन करपाचो प्रयत्न करतले आनी हितूंतल्यान तांकां बरे तरेचे स्किम्स बरे तरेचे स्किम्स प्रोवायड करून हेल्प प्रोवायड करून आमी एग्रीकल्चर जे आसा तें वयर काडपाक आनी तितूंतल्यान तेंची इनकम वयर सरपाक हांव काम करता. तुका कितले कॉन्फिडन्स आसा कितले जिखपाचें? म्हाका 100% कॉन्फिडन्स आसा. जे 5 वर्सां हांवें लोकां मदीं रावल्लें आसा 5 वर्सां जे लोकां खातीर काम केल्लें आसा जेन्ना लोकांनी म्हाका उलो मारला तेन्ना हांव पावल्लें आसा. कोविडाच्या टायमार फक्त हांवूच ग्रावंडार दिश्टी पडटालें हें हांव म्हाका लागून सांगना पूण सगळ्याक खबर आसा. आनी चड पब्लिसिटी करनासतना हांवें जाता तितले लोकां खातीर हेल्प केल्लें आसा आनी हे सगळ्या कामांतल्यान आनी 5 वर्सांच्या म्हज्या कामांतल्यान म्हाका दिसता की म्हजे जे सांगेकार आसात स्वाभिमानी सांगेकार आसात हे म्हाका आपलें नेतृत्व करपाक 100% हेल्प करतले आनी म्हाका ते निवडून दितले असो कॉन्फिडन्स म्हाका आसा. देव बरें करूं.